नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आणि आयचो आमचो विशय आसा की विरोधी पक्षांची जी एक आघाडी तयार जाता, ताका नांव तांणी INDIA अशें दिलां. ती आघाडी खरेंच ह्या NDAक जातलो म्हणटू मेन पक्ष BJPच आसा, तांकां आव्हान दिवपाक शकता काय कितें, आनी वेदर दीस इज अ कोलिशन ऑर जितली प्रवृत्ती आनी जो लिडर पळयले इट इज गोइंग टू टर्न आउट इंटू अ कॅओस. आणि एक 4 मानेस आसा म्हजे बरोबर. 3 स्टुडियो आसात, एक म्हाका ऑनलायन जॉइन जाता. स्टुडियो भितर म्हजे बरोबर आसात तृणमूल काँग्रेसीचे फुडारी राजनबाब डिमेलो, काँग्रेसीचे फुडारी तुलियोबाब डिसोजा, आम आदमी पक्षाचे फुडारी रामराव बाब वाघ, आणि म्हाका ऑनलायन जॉइन जातात भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी गिरिराज बाब वेर्णेकार. गिरिराज, वेलकम. हांव राजनबाब तुमचे कडच्यान सुरवात करतां. कारण जी हांव कोलिशन काय केओस अशी जी किंवा कोलिशन आनी ताजे कॉन्ट्रडिक्शन्स गोंया भितरय जेन्ना आमी इलेक्शन जाल्लें तेन्ना ही इनहेरंट कॉन्ट्रडिक्शन्स पळयल्यात. आतां सगळे जाण एकठांय येवपाक सोदतात, प्रयत्न करतात. हो प्रयत्न टिकतलो? दुबाव जी लोकांच्या मनान आसा चड करून मिडियाच्या ते मिडिया सफा उडयता ही. हो जी एकवट जी जाला दीस युनिटी तुमी ते लिडरांक पळयतात, ते लिडरांची युनिटी लोकांची युनिटी. इट इज द पब्लीक परसेप्शन, पब्लीक सेंटिमेंट, पब्लीक प्रेशर ऑन देअर लीडर्स दॅट दे हॅव टू कम टुगेदर. अँड वेन यू से वेदर द इंडिया कॅन फेस NDA, where was the NDA all this time? The BJP got so rattled, was talking hum akela sabke sath. The day the Bangalore meeting took place, suddenly they called for a meeting and said that where were they? To be very frank, nobody in India knows. I myself would admit I do not know more than 6 or 7 union ministers. One or two, the two who are running the whole affair. One is Nitin Gadkari, when you can see because of the highway projects and all that. Others where you have a defense minister who is sitting in India, the prime minister goes there and signs defense deal. What is happening? There is no BJP, there is no NDA. There are two people. पण तुम्ही हा म्हणता तुम्ही. Of course, people have put everybody together. It is a pressure of the people on every leader that has come together. ओके. रामराव बाब, म्हाका दिसता ह्या सगळ्या इक्वेशनांतले सगळ्यात चड इरिटेशन करपी पक्ष आशिल्लो तुमचो. येतात काय येनात, आसात काय नात, आयलो काय आयलो ना, अशे कितलेशेच प्रश्न जावन फाटी फुडें. म्हाका दिसता अजून फाटी फुडें जाता तुमी, काय ते फाटी फुडें जावपाचें बंद जालें? फाटी फुडें जावपाचो प्रश्न आनी एक्चुली ओवरऑल म्हाका दिसता 27 सुमार ह्यो पार्ट्यो ह्या इंडिया अलायन्सान आसात. आनी तातूंतल्यो रुलींग ज्यो अश्यो थोड्यो पार्टी आसा, म्हणजे जेंचे स्वताचे सरकार चालू आसा, तातूंत आम आदमी पक्षाचो अंतर्भाव आसा. आनी साहजिकूच कितें आसा की थोड्यो ज्यो आतांच्यो अलायन्सान पार्टी आसात त्यो थंय तांच्यो स्पर्धक आसतल्यो. एखादो BJP थंय प्रमुख स्पर्धक ना, थंय दुसरे आसतल्यो. सो ह्यो ज्यो गोश्टी कार्यकर्त्यांच्यो आनी कितें त्यो सगळ्यो इज पार्ट ऑफ द गेम. आनी त्यो सॉर्ट आउट जावपा जाय, एकठांय जावपा जाय, हो आम आदमी पक्षाचो पयलीं पासूनचोच एक आग्रह आसा. आनी ग्रॅज्युअली ते जायत चल्लां. आनी हे जे सगळे एक कॉमन एक प्रोग्रामाच्या अंडर आज हे सगळे एकठांय आयल्याक लिडर, तांचे प्रत्येकाच्यो ज्यो ज्यो कितें सुचोवण्यो आसात, नाव दे आर गेटींग बुलेट लिस्ट. आनी तातूंतल्यान एक एकठांय एकचाराचो हो जो भाग लोकसभा इलेक्शनाच्या निमतान जाता, तो म्हाका दिसता आयज राष्ट्राक लागून, आयज देशाक लागून एक बरी अशी घडणूक आसा. ती जर पळयत जाल्यार आनी जो एक पॉझिटिव्ह जो एटमॉस्फियर तयार जाला तो पळयत जाल्यार ह्या अलायन्साक फुडार आसा. आनी ह्या अलायन्सा शिवाय पर्यायूच नाशिल्लो अशें म्हाका दिसता. तुलियो बाब, तुम्ही सगळ्यात व्हडलो पक्ष ह्या अलायन्सांतलो, आणि तुमची फुटप्रिंट जी आसा ती प्रत्येक राज्या भितर आसा. आणि खुबशा ह्या पक्षां बरोबर तुमी दरेका राज्या भितर झगडटात वेंचणुको. तुमच्यांनी खरेंच बॅकसीट घेवप शक्य आसा आयचे परिस्थिती भितर, काय तुमी हे 2024 भितर पयलीं सगळे जाण एकठांय येवन BJP खरोवया, मागीर फुडली पळोवया, ह्या भुमिके भितर आहात? प्रमोद बाब, पयले सुवातेर म्हाका दिसता हे INDIA इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंटल इन्क्लुझिव्ह अलायन्साची जी घडून हाडली सगळ्या पक्षांनी एकठांय येवन, इट इज ओन्ली अ रिस्पॉन्स टू द पिपल्स एस्पिरेशन टू ब्रिंग टुगेदर द एंटायर opposition face
इन फ्रंट ऑफ द गव्हर्मेंट अँड इन फ्रंट ऑफ द पीपल. अँड फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका परबी दिवपाक जाय, सगळे आमचे ओपोजिशन रिजनल लिडर्स एकठांय येवन एकामेका कडेन हात धरून म्हाका दिसता हे लोकांच्या उल्याक तेणी कान दिलो. आनी आज पीपल लोकां मुखार एक पर्याय तयार जाला. लोकां मुखार एक पर्याय तयार जाला की लोकांक आतां 9 वर्सांची BJPचे पळय राजवट चल्लेली ताचे मुखार पर्याय नाशिल्लो आनी हो पर्याय तयार जाला. आनी म्हाका दिसता हो पर्याय तयार जावनच आमी एकामेकाक हात धरून फुडें सरतले. आज कितें जालां, NDA सडनली हॅज स्प्रंग टू पावर. NDAचो कोणाक जागूच नाशिल्ली. लास्ट 9 years nobody heard, and suddenly at the last meeting on the same day the Prime Minister convenes a meeting of NDA. Now what is NDA? 97% BJP or 97% Modi himself probably, because even BJP, one, as my co-panelist has just said, there appears to be only about 3 or 4 ministers who run that whole BJP, NDA or whatever you call it. It is so much person centric that the whole idea of why NDA came together is to save democracy. हो पयलो नारो आमच्या लोकांचो, प्लीज सेव डेमोक्रेसी. आनी दुसरे मागीर तेजे मागीर द स्पिरीट ऑफ कोऑपरेटीव फेडरलिझम. हे 2 पळय मुद्दे आसा लोकां मुखार स्पश्ट आतां क्लियर आसा. ओके, आय गो टू गिरिराज. गिरिराज ते म्हणटात की ते एकठांय येवन एका माचयेर बसता हें पळोवनूच तुमी काचाबूल जाल्या म्हणून. नाही, म्हाका दिसता एज अ BJP स्पोक्सपर्सन आय हॅव टू थँक तुलियो बाब वेन ही सेड की देर वॉज नो ऑल्टरनेटिव्ह अँड इंडिया इज द ऑल्टरनेटिव्ह. म्हणजे ताणें स्वता एडमीट केलें की BJP आज काँग्रेस ऑल्टरनेटिव्ह ना म्हणून, आणि ताज्या खातीर तांकां सगळ्यांक एकठांय येवचें पडटा. दुसरें ताणें जें म्हणलें की कॉपरेटीव फेडरलिझम, म्हाका दिसता जर हांगा बसून काँग्रेसीन कितली स्टेट गव्हर्मेंटां डिसमीस केले आज पर्यंत, हाजे जर हांव लिस्ट वाचपाक लागलो अर्दवर फक्त त्या लिस्टान वतले. वाच नाका. दुसरें तशेंच ट्रॉजन बाब TMCचे उलयतना BJP इज ऑफ 2 people and 6 ministers म्हणटा. म्हाका दिसता TMC इज अबाउट 1 person and half nephew. सो म्हाका दिसता TMCन आमकां हे लेक्चर घेवचें न्हय. आनी दुसरें डेव्हलपमेंट एजेंडा जर आज रामराव बाब उलयता जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी दिल्लीन जाल्लें फ्लडिंग आनी तांचो डेप्युटी CM जो 6 म्हयन्या वयर जेलीन आसा, म्हाका दिसता आमकां न्याय वेवस्थेचेर विश्वास आसूंक जाय. म्हाका एकूच दिसता की दिस इज नॉट INDIA इज नॉट इंडिया, इट इज घमंडिया. आनी दुसरें जशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगिल्लें की मागीर ती ईस्ट इंडिया कंपनी आसत किंवा ती मागीर इंडियन मुजाहिदीन आसत, फक्त तातूंत इंडिया नांव आसा म्हणून क्रिटिसायज करूंक मेळना. म्हणजे फाल्यां PFIचेर बॅन घालप ना कारण तातूंत इंडिया आसा काय म्हणून. एक हो प्रश्न म्हाका दिसता आमकां हे करूंक जाय. आनी दुसरें तुलियो बाबाक हांव फक्त याद करून दिवंक सोदतां, एक पॉडकास्ट जाल्लो जेन्ना दिल्ली, तेन्ना अधीर रंजन चौधरी जो तांचो लोकसभेन लिडर आसा, ताणें एक कमेंट केल्लें की जब बड़ा फिश आता है सबको एकजूट होना पडता, ये हमारा मजबुरी है म्हणून. तर म्हाका दिसता काँग्रेसीन ही मजबुरी ही स्वता तांच्या लोकसभेच्या लिडरान सांगल्या आनी ताणें सांगल्या ही कॉम्प्रमायज. म्हाका तुलियो बाबाक एकूच प्रश्न विचारूंक जाय, आज तांचो जेन्ना इंडिया हो अलायन्स जातलो तांचो प्रायम मिनिस्टरीयल कॅन्डिडेट कोण आनी तांचे सीट शेअरिंग कितें? ओके, हांव येता ताजेर गिरिराज. बट तुमी रेटल जाल्ली नात, कारण एक अशें दिसता की तुमी मातशी रिएक्शनरी जाल्यात म्हणून हे सगळे एकठांय येवन बसता ते पळोवन. नाही, म्हाका दिसता कोएलिशन धर्म जो आसा तो सगळ्याकीन पयलीं जर कोणें दाखोवन दिल्लो जाल्यार तो BJP नाशिल्लो आनी अटल बिहारी वाजपेयींच्या सरकारान आशिल्लो. त्यामुळे NDA हे सरकार म्हणजे मागीर तो रामविलास पासवान जावं किंवा आमचे बाकीचे अलायन्सीस जावं, म्हाका दिसता वी हॅव ऑलवेज ऑनर्ड अलायन्सीस. त्यामुळे खंय तरी रेटल जावपाचो जो प्रश्न आसा न्ही तो म्हाका दिसता काँग्रेसीक आसा. कारण जशें हांवें परत म्हणलें, काँग्रेस एग्रीज की दे आर नॉट एन ऑल्टरनेटिव्ह. I think that is the biggest takeaway from what Tulio Bab said today. Okay. And dusre, there is no question of getting rattled because we have won 2 successive elections. And I think it is the Congress which is rattled and Okay. that is why it is compromising. ओके, राजन बाब, हांव स्ट्रेट तुमचे कडेन जे 2 मुद्दे गिरिराजान काडले तो म्हळ्यार तुमची सीट शेअरिंग कितें, कारण तुमी स्टेटी भितर एकामेका अगेन झगडटात पण तुमी नॅशनल लेवलाचेर म्हणटात की आमी सगळे एकठांय म्हणून. आनी
प्रायम मिनिस्टर फेस कोण ह्या दोन प्रश्नाचेर ते म्हणटात की हाजी जापो दिया म्हणटा तुमी. गिरिराज बाबाक हांव आतां याद करून दिता. तो सांगता की BJP फर्स्ट स्टार्टेड द कोएलिशन धर्मा अंडर अटल बिहारी वाजपेयी. Then he has forgotten history. They've got that, the whole concept of the BJP is distort history. The first coalition dharna took place again, which started under Jaiprakash Narayan in Bihar itself, where Atal Bihari Vajpayee and Advani were great leaders of the BJP, worked under Moraji Desai's cabinet. So the coalition dharma started there when democracy had to be saved. We are in the same state today. You just should not forget that. Democracy is absolutely in mess. The greatest ally of this government, anybody will tell you, is the ED, the CBI, and the IT. Suddenly they brought in NDA. Now from where is NDA? And what are they going to do with this NDA? Nothing. First, out of this NDA, almost 20 parties have no MPs. The DA. So the question is that the Prime Minister face was never there when BJP was a part. When that time it was Janata Party. They were Jansang and then they dissolved it and came into तुम्ही Janata म्हणटात Party. त्यांना प्रायम मिनिस्टर फेस नाशिल्लो आज तुम्ही कित्याक विचारता That is the काय question. They were part of this dharma. And they have worked under Prime Minister Moraji Desai, who had the least number of MPs. So face is not important today. Importance is save democracy, save our constitution, save the unemployment that is going on, save the inflation. And this is what we are saying. It is public that has put all these people together. ओके या तुलिया बाब दोन्ही प्रश्न ते म्हणतात की तुम्ही सगळे राज्यां भितर आहात विधानसभेक आमी एकमेका आगेन झगडटले म्हणप आणि लोकसभेक आमी BJP घडोवपा खातीर एकठांय येता म्हणप हे लोक कशे मानून घेतले. पयले सुवातेर म्हाका सांगपाक जाय म्हजो फ्रेंड गिरिराज बाब हय ताणें कसलीच चिंता करूं नये की काँग्रेस इज ट्रायंग टू कॉम्प्रोमायज ऑर ट्रायंग टू डू एनीथिंग. काँग्रेसीज पोझिशन in the country is well known from independence and pre-independence days. And what is the contribution of the Congress party to this nation at various points in time to the development agenda and to the social fabric of this country is well known. आणि ताची सर्टिफिकेट BJP कसलीच दिवपाची गरज ना. ते लोकां मुखार सिद्ध आसा. दुसरें काँग्रेसीन पळय कितें तरी initiative given along with all the other opposition parties is only a sign of maturity and a response to the people's aspiration to bring forward an alternative to the threatened status of our democratic fabric of this country, which our freedom fighters have labored hard to bring our 15th August 1947. Third, let us understand one point, that the BJP today, which there was no NDA, everything is ekla chalo and we are BJP, we are ruling. Suddenly tanka NDA cho yaad zalo jenna India alliance started taking shape. आणि begin आपूण तेंका सगळ्यांक एक मिटींग घेतली. You feel त्याचे that- you feel that they are rattled? ताचे मिटिंगेचे मागीर कितें जालें ते कोणाक No, wait, let me come to the other part. Yeah. You have interrupted me. In fact. Sorry, yeah. So now what happens is the people of the country are watching. The BJP in the last almost 10 years of its rule has nothing to show. In fact, what has to come to pass now, you look at what has happened. As of 18th August, the foreign exchange reserves of this country have fallen below 7 billion. For the first time. On the side of the CAG, they have red flagged the entire way the highways are being built, and you just watch what they have said. The initial cost of the highway was 18 crores per kilometer, has risen to 250 crores per kilometer. Dwarka Expressway. तुम्ही किती म्हणतात व्हॉट इज युअर पॉइंट टू लिओ बाब तुम्ही म्हणतात की दिस इज NDA जी आसा ती तुमच्या इंडिया अलायन्साक फक्त रिएक्शन दिता सध्या रिएक्शन जाला आणि गडबडीन ताणी आता जो गॅसीचो सिलिंडराचो प्रायस 600 रुपयाचो तोही तुमकां लागून म्हणटा तुमी? 1200 रुपया करून दवरलेलो कोणे केल्लो काँग्रेसीन केल्लो काय ताणी केल्लो तो 1200 रुपया Okay. तो प्रायस आता लोकांक फटोवपाक 200 रुपया देंव येला तोय बी तुमच्याच रिएक्शन म्हणटा तुम्ही हय सारकें राम बाब एक गजाल आसा ते म्हणटात की फाल्यां तुमचेय लिडर अशे आहात जांकां सामके प्रायम मिनिस्टरीयल एम्बिशन्स बी आसात
ते म्हणतात मागीर तुम्ही पंजाबाक किंवा दिल्ली काँग्रेसी बरोबर सीट शेअरिंग कशी करतले विधानसभेक आणि ही गजाल लोकांक सांगनासतना आमी एक व्हडली अलायन्स म्हणप हे तुम्ही कशें पटोवन दितले? पळय हो फुडलो जो मुद्दो आसा असेंब्ली इलेक्शनाक कितें करतले हे सगळे सॉर्ट आउट करपाक जाता आणि म्हाका दिसता अंडर द विजडम ऑफ ऑल दीज लिडर्स हे सगळे जातले. पूण आतां थोडे जे मुद्दे जशे प्रजन बाबांनी सांगले आणि तुलियो बाबांनी सांगले की आज बीजेपी कडेन स्वता दाखोवपाक कांयच ना. आता परत ते एनडीएचे भूत उकरून काडटात कित्याक हे इंडियाचो जो अलायन्स जाला तो आज पॉवरफूल जाला आणि ते रिएक्शनरी जाल्यात. स्वता कांय दाखोवपाक ना आणि डायव्हर्जनरी टॅक्टिक्स यूज करून बाकीचे जे अपयश दाखोवप. आता जो ताणें गिरिराज बाबान एक मुद्दो काडलो की दिल्ली अशें जालें तशें जालें. आज दिल्लीची डेव्हलपमेंट आनी दिल्लीची इलेक्टेड गव्हर्मेंटाक गुदमरपाक कोण कारणीभूत आसा? एक ऑर्डिनन्स काडलो तो सुप्रीम कोर्टान भायर उडयलो, सो तें तुमचे कडेन जायना जालें. मागीर परत सर्विसीस बील काडून तांणी परत ह्या सरकाराचे पावर्स तुमी काडटा आनी कितल्योश्योच गोश्टी तुमी तांकां करूंकूच दिना आणि परत मागीर तांचेर गुन्यांव करता. सो हो एक जो मुद्दो आसा की डेमोक्रेटीक जे कितें सेटअप आसा बीजेपी इज अगेन्स्ट दॅट आणि ताका लागून आयज ही जी अलायन्स जावपाक जाय ती जाय कित्याक डेमोक्रेसी इज एट स्टेक. गिरिराज बाब, दोन मुद्दे. पहिले म्हणटा ते तुमची एनडीए भितरली 20 पक्षां कडेन एमपीच नात पण तुम्ही नंबर दाखयतात व्हडलो म्हणून. आणि दुसरी गजाल की इवन 200 रुपये सिलिंडराचे कमी करपाचे इज अ रिएक्शन टू दिस अलायन्स टेकिंग प्लेस ऑन दी अदर सायड. नाही, म्हाका दिसता प्रत्येक वेळा जेन्ना तुलियो बाब किंवा बाकीचे 9 वर्सां म्हणटा ते म्हाका दिसता तांणी स्वता विचारूंक जाय की तांणी इतली वर्सां सरकार चलयले मागीर गरिबी उरली कित्याक. सो म्हाका दिसता दिस इज नॉट आर्ग्युमेंट. दुसरें, तांणी सिलिंडराचे परत परत प्रायस विचारता. रेणुका चौधरीन एकदा विचारलेले तुमकां याद आसा, आप इतने गरीब हो गए क्या कि आप 900 रुपये का सिलिंडर नहीं खरीद सकते और कौन सा गरीब सिलिंडर खरीदता है का म्हणून. आज त्याच इंडियेन आम्ही कोट्यावधी सिलिंडर लोकांक फ्री दिवपाचें काम करता. जेन्ना आम्ही 9 वर्सां पयलीं म्हणजे 2013 जर आमी युपीएचे 9वें वर्स कंपेर करीत, देर वॉज नो युक्रेन वॉर, देर वॉज नो पोस्ट कोविड सिनारियो. आज कोविडान सुद्धा 80 करोड लोकांक जेन्ना फ्री जेवण दिवपाचें आसा ते खंयच्यान येतलें? आतां बॉर्डर रोड्स आसा, आज आमचो बॉर्डर इन्फ्रास्ट्रक्चर जेन्ना आमी घट करता तो खंयच्यान जातलो? सो म्हाका दिसता खंय तरी न्हय हे जे ट्रिवियल हे आसा की कित्याक जायना. गिरिराज बाब, प्रश्न सादो आहा. आज ते म्हणतात की तुमची एनडीए भितर इतले पक्ष आसात तांचे कडेन एमपीच ना म्हणून. आज जेन्ना एमपी सुद्धा जर नासले असे कितलेशेच पक्ष म्हाका दिसता आसा जे इंडियनूय हे आसतले जांचे कडेन एमएलए आसचे ना. पण म्हाका दिसता जे जो इशू आसा तो एनडीए आसलो म्हणून हांकां कित्याक इतलो चिंता आसा? if they believe की एनडीए doesn't have any people, तांकां what are they worried about? म्हाका दिसता खंय तरी एक एकठांय येवन आमी कॅम्पेन करतले हाजो प्रॉब्लेम जाला. आनी हांव एकूच न्हय सांगता, म्हणजे तांकां जर दिसता न्ही ही झुंड करून ते जर हरोवंक शकता. म्हाका दिसता उत्तर प्रदेशान हो प्रयत्न जाल्लो वेर समाजवादी पार्टी आनी बीएसपी केम टुगेदर अँड दे स्टील फेस डिफीट. तर म्हाका दिसता जस्ट बाय कॉपलिंग नंबर्स अगेन्स्ट बीजेपी इफ दे बिलीव की दे कॅन विन then they are highly mistaken. ओके, ताजेर हो इम्पॉर्टंट मुद्दो की तुम्ही आज सगळेजाण एकठांय येवन एक एरिथमेटीक तयार करपाचो प्रयत्न करतात. बट गिरिराज बाबाचो मुद्दो हा की वेर इज द केमिस्ट्री विथ द वोटर. केमिस्ट्रीच्या बाबतीत प्रश्न येता की तुम्ही एकठांय येता कित्याक? आज तुमचो अजेंडा कितें? आज तुमचो अजेंडा फक्त बीजेपीक हरोवप किंवा प्रधानमंत्री मोदीक हरोवप हो, काय तुमचे कडेन देशा खातीर कितें तरी अजेंडा आसा? कारण अजून मेरेन तरी तो आर्टिक्युलेट जाल्लो दिसना. सी आर्टिक्युलेट दिसना कोणाक पळोवपाचें आहा जाल्यार पळयतले. हॅविंग आयज यू विल सी ऑर यू डोंट सी. दॅट इज द पॉयंट इज दॅट दिस अलायंस हैज़ गॉट नथिंग टू डू विथ मोदी बिकॉज मोदी हिमसेल्फ हैज सरेंडर. हम अकेला है वो गया, अभी हम लोग पास एनडीए है. सो द क्वेश्चन ऑफ हटाओ मोदी डज नॉट अराइज. द क्वेश्चन इज डेमोक्रेसी एनीबडी विल टेल यू इज इन डेंजर. द कॉन्स्टिट्यूशन इज इन डेंजर. The dignity of human being in this country, people are burnt, raped, nobody is bothered. The Prime Minister is moving throughout the world, but doesn't have time to go to the state where people are burning, houses are finished. Their own MLAs have said that this is a disaster. We never expected this from this sort of a government. So the question is, it is not just a coming together. Again, I am repeating. So your agenda is save democracy. Save democracy, save the constitution. Okay. Save the dignity of human being. Okay.
तुल्य बाब हो प्रश्न म्हाका सगळे विचारतले आनी सगळी देशाची जनताय विचारतली की तुमचो प्रोग्राम कितें अजेंडा कितें कारण एकठांय आयले तुमी सांगले की खंयची तरी एजन्सीज हाडून आमकां हॅरेस करतात तो तुमचो इशू जालो जनतेक मुखार तुमी कितें दवरता जनते मुखार जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आसतलो जे कितें मॅनिफेस्टो आसतलो अजेंडा आसतलो you have to wait because all these leaders, it is not 97% and 3%, all these leaders who are experienced leaders having run their own states for many years together are going to bring a real time development agenda. The development agenda will not be based on the crony capitalism that is being experienced by the people today. Even yesterday Mr. Rahul Gandhi has pointed out the type of crony capitalism that is happening and what is being exposed today in the international media like the Financial Times and the Guardian about the companies that are being projected, promoted and the crony capitalism Trajan is Bab, rolled out in front of the people of राजन the बाब country. डेमोक्रेसी म्हणटा तुम्ही डेव्हलपमेंट म्हणटात रामराव बाब तुम्ही कितें म्हणटात अजेंडा कितें फायनली कारण लोक म्हणटाले की तुम्ही स्वताची कातडी वाचोवपाक खातीर एकठांय येतात काय देशाची बरी काड करपा खातीर एकठांय येतात जो पळय आतां आयज मिटींग जशें तुल्य बाबान सांगला हय मेनली एक 4 अपार्ट फ्रॉम तांचे सगळ्यांचे लोगो पब्लिकेशन आज जे जावपाचे आसा चड करून ताजे बरोबर 4 गोश्टी ते आयज करपाची अपेक्षा आसा एक जॉयंट एजेंडा जसो म्हटलो कॉमन मिनिमम आसतलो तो दुसरो एक्शन प्लॅन आतां इलेक्शन केन्नाय जावपाक शकता आयज ह्या 2-3 दिसांची जर घडणुको पळयल्यो आनी बीजेपी सरकाराची गडबड गोंधळ जर पळयलो जाल्यार अशें दिसता की आतां आयज अचानक 1 नेशन 1 पोलाचो मुद्दो आयला एक स्पेशल सेशन ऑफ पार्लमेंट जावपाचें आसा लोकांच्या मनात आयज संभ्रम निर्माण जाला हे कितें करपाक सोदता आतां आनी इतके कचाबूल जावन हे स्टेप्स घेता सो कॉमन एजेंडा जो एक आसा तो जावपाची अपेक्षा आसा एक्शन प्लॅन प्लस सोशल मिडियाचेर तो कसो लोकां मेरेन पावप हे जावपाचें आसा तिसरें म्हटल्यार R&D जी ह्या सरकारान ह्या फाटल्या 9 वर्सांत जो गडबड गोंधळ केला जे भ्रश्टाचार केल्या ती प्रकरणां प्रखर रितीन मुखार हाडपाक खूब एक एनालिसीस जाय पडटा ती जातली अशें म्हाका दिसता आनी मेन ज्यो रॅलीज आतां कित्याक आज जशें सांगलें इलेक्शन खूब लागीं आसा रॅली जावपा जाय कम्युनिस्ट पार्टी बाकीच्यो पार्टी तांणी सद्दां ही तयारी सुरू केल्या रॅलीज पब्लीक कॅम्पेन हे सगळें जातलें आनी एक सिस्टमॅटिकली एक बरें दिसता की हे सगळे नेते आयज जे आसात ते आयज एक समजूतदारपणान मॅच्युरिटीन म्हाका दिसता पावल उबारतात गडबड गोंधळ जावपाची शक्यता गिरिराज रामराव बाब म्हणटात की इलेक्शन लागीं आहा म्हण आतां विचारलें आनी तुकाच विचारचें पडटलें खरें काय म्हणून नाही म्हाका दिसता आज तांणी जशें स्पेशल सेशन म्हणलें किंवा 1 नेशन 1 इलेक्शन म्हणलें आज जाता कशें की मोदी गव्हर्नमेंटान कितें अनाउन्स केलें की फूल इंडिया तांच्या सेशनाची हवा वता म्हणून म्हाका तरी दिसता खंय तरी वायट दिसता आनी गडबड गोंधळ हो शब्द आम आदमी पार्टीन वापरप हाच्या दिसता म्हाका दुर्दैवाना म्हणजे आपल्याक पेन घेवपाक सरकार पावर दिना पण 50 कोटीचें घर रिनोवेट करपाक जाता हे म्हाका दिसता खंय तरी आनी पळोवंक जाय आनी दुसरे तुल्यो बाब जे परत राहुल गांधी म्हणटा भारत जोडो यात्रा म्हणटाले खंय गेली भारत जोडो यात्रा करा मरे करा राहुल गांधीक डिक्लेअर आणि इफ इट इज अ नरेंद्र मोदी आणि versus Rahul Gandhi fight, I think that is the biggest service you can do to BJP. And we are saying we are giving you open challenge. राजन बाब म्हणटा प्रत्येक तुमकां वेळा तेच तुम्ही जाय राहुल म्हण. गांधी म्हणटा आणि ते आमी Free कित्याक independence. राजन बाब म्हणटा तुमकां तेच जाय खंय कितें तुमकां तेच जाय खंय नरेंद्र मोदी versus राहुल गांधी जालें. Trajan Bab, despite of being part of India, he is taking a dig at a Congress leader. Ah. So this is the state of India alliance. There is So no म्हाका deal. दिसता It is a this is unanimous how it's going to agreement. be. No face right now. पार्लमेंटरी how- डेमोक्रेसी एकूच- वाय यू how- नीड अ फेस पयली Why do How you think that? I can- told you, no. Atal Bihari Vajpayee fought an election without any face How? and worked under Morarji Desai. लेट द लिडरशिप इमर्ज जातली One more thing I leadership would कशें like to आसा say, न्हय? like Tulio कशें Baba आसा सांगलें, न्हय? थोड्या इलेक्शनांनी काँग्रेस सेज वी डेअर बीजेपी टू डिक्लेअर अ फेस अशा वेळार तुमच्याकडे फेस ना तुम्ही अदरवाईज म्हणटा हांव गोंयच्या जनतेक आणि भारताच्या जनतेक आश्वासन दिवंक सोदता की जी प्रोग्रेसिव्ह कामां केल्या म्हणजे तुलियो बाबान 60 वर्सां परस वयर काँग्रेसीन रूल करतकूच जर ते डेव्हलपमेंटाचे उलयता नेहरूच्या म्हाका वाटेन दुर्दैवाना पीपल हॅव सीन थ्रू इट आणि पीपल वील वोट
for ओके PM Modi गिरिराज 2024. गिरिराज हांव इतल्याचेर थांबता म्हाका दिसता ताजेर आमी कंप्लिटली आउट ऑफ टायम पण एक काम सांगता की ही आज पयली डिबेट ह्या विशया वयली जशी मुखार डेव्हलपमेंट जातल्यो तशी म्हाका दिसता आमकां आनी डिबेट्स घेवच्यो पडटल्यो आनी हेच मानेस्त घेवन आमी ह्यो डिबेट्स मुखार व्हरया आमची एक गजाल बरी जाता गोंया भितर तेच मानेस्त आमगेले मागीर आज जे उलयतात ते 6 म्हयन्यांनी तांकां इलेक्शन जातकीर परत आमकां आयकुपा दिवपा मेळटा आनी म्हाका एक गजाल प्रामाणीकपणान सांगचीशी दिसता की सगळे मानेस्त जे आसा आमचे इतले बरे आसतात की ते तेन्ना आपणे कितें म्हणिल्लें आनी आज कितें जालें हाजो त्या प्रमाणे बरें विश्लेशणय करतात सो आज ही पयली डिबेट सो हातूंतल्यान आनीकय डिबेट जातल्यो जशें रामराव बाबान सांगलें तुलियो बाबान सांगलें की आतां सिरीज ऑफ मिटिंग्स जातल्यो अजेंडास मुखार येतले लोगोस मुखार येतले प्रोग्राम मुखार येतलो आनी ताचेर भासाभास जावची पडटली गिरिराज बाबूय आमचे बरोबर आसात जंय बीजेपीन जी भुमिका घेतल्या ती आज आमकां सगळ्यांक खबर आहा आज इतल्याचेर थांबना मुखार कितें जाता इलेक्शन केन्ना जाता आनी रामराव बाबान ते बरे लास्ट त्या पॉयंटाचेर हाडून आमकां सोडलें की सगळें बरें आहा इलेक्शन केन्ना गिरिराज बाबान म्हाका त्या प्रश्नाचें उत्तर दिलें ना घडये मुखारली डिबेट मेरेन किंवा फुडल्या 31 दिसां भितर ताजेर जाप आमकां मेळपाक शकता सो सद्या इतल्याचेर थांबतात राजन बाब तुलियो बाब रामराव बाब गिरिराज बाब थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग पळयत रावात प्रुडंट नमस्कार